listen brother Abhishek आणि तो जाऊन असा एक हिंदू त्याचा बॅकग्राऊंड जाऊन असा हिंदू he was come from the Hindu background and how the Lord touched his life even तो सबार false churching याहालापासून God changed him and God using him my friend as his witness or testimony. So we are going to listen brother Abhishek. Praise the Lord, church. Praise God. Praise the Lord, brother. Thank you so much, brother. काय बरे भाव भयणीनं ब्रदरान सांगले पळय म्हणजे तेणें म्हटलें न्हू मेसेज जावन तो टायम उरत जाल्यार तो तुमकां धाकटीशी एक स्टोरी सांगतलो म्हणून खरेंच भाव भयणीनो कितले जाण मरोन गेले व्हडले व्हडले देवाचे उलोवन गेले बट भाव भयणीनो आयज ते जेजू तेंच्या जिवितान नासून आनी दे आर नॉट सेव्ड आयज बाबडे ते मरोन हेरान आसा बट जे भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जे आयज मेला बाबडे आनी जे तेंच्यांनी देवा पासत केले आयज स्वर्गीच्या रानाक जेजूच्या बराबर ते आहा आनी सासणाक भाव भयणीनो जेजूच्या बराबर ते राज करतले सो भाव भयणीनो आयचो तो टॉपिक जो आसा माय शीप हियर माय वॉयस सो आमी फुडें वयचे पयलू पळोवया भाव भयणीनो आयज कितें डिफरन्सीस आमकां देव सांगता पळय तो सो तेच्या पयलीं धाकटेशें आमी मागणें करुया Amen. Amen. भाव भयणीनो आयचो टॉपिक जावन आसा माय शीप हियर माय वॉयस सो भाव भयणीनो आयज आमी पळोवया जेजू आमच्या लागीं कितें उलयता पळय तो कित्याक आमी भाव भयणीनो पळयता न्हू सगळींच आपूण म्हणटा संवसारान आपूण शीप जेजूचे आपूण पाटलावदर आपूण बिलिवर आपूण क्रिश्चन सो भाव भयणीनो आयज आमकां कळटलें डिफरन्स कितें पळय तो कित्याक भाव भयणीनो आमी फुडें पळयता जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 सांगता न्हू म्हजी मेंढरां माय शीप हियर माय वॉयस एंड आय नो देम एंड दे फॉलो मी हांव कोंकणीन वाचतां म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात सो भाव भयणीनो पयलें न्हू हांगा देवाचें उतर इवन तुमी हांगा इमेजीन दिसता आसतली तो शेपर्ड तेंचो आतां आनी तेच्या फाटल्यान मेंढरां आहा जेजूची सो ती तेजी हांगा म्हणटा माय शीप हियर माय वॉयस एंड आय नो देम एंड दे फॉलो मी सो ते भाशेन भाव भयणीनो जेजू आपल्या मेंढरांक वळखता आनी मेंढरां तेजी आपल्या मेंढराचो ताळो आयकून म्हणटा तेजो पाटलाव करता कित्याक जेजू तांकां वळखता आनी ती जेजू वळखता भाव भयणीनो म्हटल्यार जी मेंढरां आसा जेजूची खोरी ती ताका वळखता सो भाव भयणीनो आयज आमी डिफरन्सिएशन पळयतले कित्याक आतां हो शेपर्ड जावन आसा भाव भयणीनो न्हू सो शेपर्ड आतां तो मेंढरांचो इवन आमी आतां बोगडे पळोवया कित्याक गोट आनी शीप हेंचो डिफरन्स कितें पळय तो आनी आयज आमकां कळटलें की भाव भयणीनो बिब्लिकली बायबला प्रमाणे हेंचो कॅरेक्टर कितें आनी कितें आमकां तेंचें कितें दिश्टी पडटा पळय ते जिवितान तेंचें आमकां कळटलें भाव भयणीनो स्पेसिफिकली जसो देव सांगतलो फुडें फुडें आमकां पळोवया भाव भयणीनो कित्याक आयज आमी पळयता भाव भयणीनो आयज सगळीं सांगता की आपूण जेजूचो पाटलावदार म्हणून फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट म्हणून पूण भाव भयणीनो आमकां तेंचें जिवीत कळोंक ना अजून पर्यंत सो आमकां फुडें कळटलें जशें आमी स्लो स्लो वाचतले आनी आयज आमकां डिफरन्सिएशन सांगतलो की जेजूची खोरी मेंढरां कोण कित्याक भाव तुमी पळयशी मेंढरां तेंचो कलर शीप जी जेजूची शीप आसा पळय ती व्हायट कलर आनी जे बोकडे आसता पळय भाव भयणीनो ती डिफरंट कलरान आसता लायक ब्लॅक व्हायट ब्लॅक थोडे ब्लॅक हांगा पळय एक बोकडी दिश्टी पडटा ब्रावन कलर सो भाव भयणीनो तेचें आमी आतां डिफरन्सिएशन पळोवया कितें सांगता पळय ते बिब्लिकली भाव भयणीनो सो आमी पळयता भाव भयणीनो ही आतां मेंढरां तुमी पळयता न्हू सामकी क्लियरली की ती ग्रुपान आसा भाव भयणीनो ही आतां जेजूची मेंढरां जी ग्रुपान आसा सो आतां भाव भयणीनो तेंच्या मदीं फर्स्टली युनिटी आसा तेंच्या मदीं फर्स्टली युनिटी आसतली जी जेजूची मेंढरां आसतली ती युनिटी म्हणल्यार एकवटान जियेतली शांतीची जी आसतली आनी फर्स्टली भाव भयणीनो जेजून म्हटलां न्हू आमी जेन्ना वाचले जॉन 10:27 हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता म्हटल्यार दे आर सेव्ड दे आर एक्सेप्टेड साल्वेशन इन जीसस क्रायस्ट आनी देवान तांकां भाव भयणीनो साल्वेशन दिलां ती आतां जावन आसा देवाची भुरगीं दे आर चायल्ड ऑफ गॉड ही आतां खरी भावार्थी आमकां दिश्टी पडटा हांगासर जी शीप म्हणटा पळय ती जेजूची मेंढरां भाव भयणीनो आनी ती ताळो आयकता आनी तेंच्या भितर एक क्वॉलिटी आसतली की ती ग्रुपान रावतली तेंच्या मदीं मोग आसतलो क्लेनलीनस आसतले कामनस तेंच्या भितर आसतले भाव भयणीनो ते एनकरेजमेंट पळय ती कशी एकामेकाक सांबाळून दवरता पयल्यान तुमी ती ग्रुपान आसा भाव भयणीनो आनी ती आपल्या मेंढराचो ताळो आयकून आपल्या मेंढराक ती वळखता म्हणल्यार तो जें कितें तांकां मेंढरो सांगता पळय ते आयकून चलता भाव भयणीनो आयज जशी आमी आतां मेंढराची आनी गोठाची क्वॉलिटी पळयतले न्हू भाव भयणीनो तुमकां ज्यो तेंच्यो मेन फोकस जो भाव भयणीनो इन डिफरन्स बिटवीन द शीप एंड द गोट जी तेंची मेन क्वॉलिटी आहा न्हू ती तुमकां एट द एंड सांगतलो भाव भयणीनो आनी तुमकां कळटलें जशें जेजून सांगलां पळय जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतात भाव भयणीनो बरे भशेन आयका म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता ती म्हजो पाटलाव करता सो भाव भयणीनो तुमकां कळटलें एट द एंड की जेजूची खरी मेंढरां जी आसा पळय जी सेव्ड आसा इन जीसस क्रायस्ट देवान देवा बापान तांकां साल्वेशन दिलां जेजू क्रिस्तान आनी तुमकां डिफरन्स कळटलो की मेंढरां
कित्याक जेजून तांकां आपली मेंढरां म्हटला आनी आपलो ताळो वगता पळय आनी ह्यो बोकडो यांचो तुमकां कॅरेक्टर कळटले आनी ही कित्याक करना पळय ती. सो भाव भयणीनो तुमी पळयलें न्हू मेंढरांनी तेंचें जिवीत होलिनस आसतलें. भाव भयणीनो तांकां जेजून आपली मेंढरां म्हटल्या म्हळ्यार ऑब्वियसली डिफरन्स कितें आसतलो. देवान तांकां जोम दिला सो देवाचो कॅरेक्टर दिश्टी पडटलो. गॉस्पल आयकून ती सेव जाला भाव भयणीनो आनी तांकां खरो शेपर्ड आसतलो. आयज तुमी पळयता जायते आपूण बिलिवर म्हणटा पूण तांकां बाबड्यांक खरो शेपर्ड ना. कळ्ळें न्हू तांकां खरो शेपर्ड ना. ती बाबडी डिसेप्शनान ना. इवन आमी फुडें पळोवया डिसेप्शनान कशें कळटा पळय तें. सो तांकां खरो शेपर्ड ना. सो तेंचे भितर जे देवाचे कॅरेक्टर आहा भाव भयणीनो बिब्लिकली जो देवान आमकां आपले एट्रिब्यूट आपले कॅरेक्टर जे देवान बायबलान होली वर्ड आहा जे देवाचे तितून बरोवन दवरला पळय ते सगळे कॅरेक्टर आमकां दिश्टी पडटले ह्या शिपांच्या जिवितान. जी जेजूची मेंढरां आसा पळय खरी तेंच्या जिवितान आमकां सगळे कॅरेक्टर दिश्टी पडटले. होलिनस आसतलो, खरो मोग तेंच्या मदीं आसतलो, ह्युमिलिटी आसतली, एकामेकाक ती सांबाळून चलयतली, गायडन्स आसतले, एनकरेजमेंट आसतले, देवाचे रायचियसनेस तेंच्या भितर आसतले, देवाची पवित्रताय तेंच्या भितर आसतली, तेंच्या मध्ये युनिटी आसतलो, पासियस काडप आसतले, सोंसप तेंच्या मध्ये आसतलो, मागीर एनकरेज करप आसतले एकामेकाक सांबाळून दवरप. मागीर भाव भयणीनो अशें जाय तेंचे भितर ज्यो क्वॉलिटीज आहा पळय देवाचे त्यो दिश्टी पडटले. न्हू भाव भयणीनो तुमी आतां घोट पळयता हे भाव भयणीनो जे सो कॉल्ड बिलिवर जे भाव भयणीनो चर्चीन कित्याक हे भाव भयणीनो जे देवान डिफरेंशिएट केला फर्स्ट आमी पळयलें न्हू शीप एंड द गोट. तो जेजू जजमेंटाक हांकां सेपरेट करतलो, शिपाक आपल्या रायटान दवरतलो आनी जी गोट आहा पळय जी सो कॉल्ड बिलिवर हू क्लेम दॅट दे आर बिलिवर, दे आर क्रिश्चियन, दे आर फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट बट क्रायस्ट डजंट फॉलो देम एंड इवन जीसस क्रायस्ट डजंट बिलीव इन देम. हे ते गोड भाव भयणीनो हितूनच आमकां रियलिटी कळटा न्हू की दे आर इन डिफरंट कलर. डिफरंट तेंचो भाव भयणीनो कलर आसा पळय. आमी आनी मेंढराचो पळयलो तेंचो एकूच कलर वायट पळय. सो हांगा हे एरेगंट आसता. हेंचो आतां आमी हेंचें डिस्क्रिमिनेशन पळोवया. हेंच्यो आतां क्वॉलिटीज आमी पळोवया गोटाच्यो. ते एरेगंट आसतले, प्रायडीश भाव भयणीनो तुमी पळयला न्हू गोट एका जाग्यार रावना, हांगा उडक्यो मारतलो थिंगा उडक्यो मारतले आनी ते केन्ना आयकना. आपणाक जाय पळय ते सेल्फ मायंडेड सारके हेड मायंड तेंची स्ट्रॉंग आसता. आपणाक जाय पळय ते भशेन करता. व्हेरी स्टबर्न आसता. तांकां युनिटी नाका. ते युनायटेड केन्ना रावना आनी हेच ते डिविजन क्रिएट करता ते चर्चीन भाव भयणीनो. ह्यो तो गोट जेजू खबर करता ते हे ते गोट जे चर्चीन डिविजन क्रिएट करता. तांकां भाव भयणीनो सोत आयकोपाक नाका आनी ते व्हेरी स्टबर्न आसता. तांकां सांगल्यार तूं रोखडोच राग येता. ते फकत प्रिटेंड करतले बट एक्चुअली दे आर डिसीव्ड. हे फकत प्रिटेंड करून जियेतले आनी तेंचो मागीर स्लो आमकां खऱ्या भावार्थ्यांक हेंचो गोटांचो जे फोडकेरे बिलिवर आसता पळय चर्चीन तेंचो स्लो बाय स्लो कलर दिश्टी पडटलो आनी ते व्हेरी तांकां सांगत न्हू रोखडो राग येतलो आनी तांकां आयकोपाकूय लायक जावचें ना भाव भयणीनो. सो ही क्वॉलिटी गोटाची आमकां दिश्टी पडटली. सो भाव भयणीनो आमी आतां फुडें पळयता आमकां आतां फुडें दिश्टी पडटलें की भाव भयणीनो वाय दे आर नॉट लिसनींग. कित्याक ती आयकोंक सोदिना पळय ते आनी हे कित्याक प्रिटेंड करता पळय ते. जशें प्रोवर्ब्स 16:2 म्हणटा न्हू ऑल द वेज ऑफ अ मॅन आर क्लीन इन हीज ओन आयज बट द लॉर्ड वेथ द स्पिरीट. कोत्तोल्याक आपली कोत्तुबा सारकी दिसता पूण सर्वेस्पर ताचो आत्मो जोडटा. सो भाव भयणीनो पळयलें न्हू हे डिसेप्शन हे ते गोट. आतां हेंकां जे गोट आहा पळय तांकां तेंच्या नदरेक जें कितें करता पळय तें खरें दिसता. हांगा तुमी पळयता इमेजीन वो आतां हांकां सांगता बट ती हांगासर प्रिटेंड करता बिकॉज दे आर डिसीव. आतां आयकोंक येता रेडी ना कित्याक हांगा ती म्हणटा पळय ऑल द वेज मॅन आर क्लीन इन हीज ओन आयज. सो भाव भयणीनो हेंकां दिसता की हें कोत्ता उलयता ते खरेंच. हेंकां दिसता की आपूण साल्वार जाला. हेंकां दिसता की आपूण जेजूचो पाटलाव करता, आपूण जेजूचे भाव धरून चलता, आपूण आतां साल्वार जातली मेल्यार आपूण स्वर्गार आसतले. हे तेंचें प्रिटेंशन भाव भयणीनो. आमी पळोवया भाव भयणीनो हेंकां आतां अशें हेंचे फुडें जे डिसेप्शन आहा तें कशें फुडें आनी ते कित्याक मानूंक सोदिना पळय ते भाव भयणीनो आतां कळटलें स्लो जेन्ना फुडें वाचतली पळय ती. 2 Thessalonians chapter 2 verse म्हणटा न्हू and with all deceivers of unrighteousness in them that perish because they receive not the love of the truth that they might be saved. कोंकणीन म्हणटा भाव भयणीनो हांगासर आनी इबाड जावची आसात तांकां सगळ्या जिन्साच्या खोटेपणान फसयतलो. स्वताचो मोग करून आपली सोडवण जोडूंक तांकां नाका जालें देखून ती इबाड जातली. भाव भयणीनो पळयलें न्हू काय बरें सांगता स्वताचो मोग करूंक तांकां नाका जालें म्हणून ती इबाड जातली. सो दॅट मिन्स भाव भयणीनो हांवें तुमकां स्टार्टिंगूच सांगलेलें जसो जेजू म्हणटा न्हू जॉन चॅप्टर 10 verse 10 म्हजी मेळटा ती म्हाका वळखतात आनी हांव तांकां वळखता. म्हटल्यार दॅट मिन्स भाव भयणीनो जी शीप आसा पळय ती सेफ आसा 100% सेफ कित्याक ती जेजूची मेंढरां. आनी जशें जॉन तुमी जर चॅप्टर 10 वाचत तुमकां कळटलें कितें सांगूंक सोदता पळय तो जेजू. सो दे आर ऑलरेडी सेफ बट ही जी गोट आसा पळय जी आपूण प्रिटेंड करता भाव भयणीनो तुमकां फुडें कळटलें कित्याक जेजून तांकां गोड म्हटलें आनी कित्याक भाव भयणीनो आयकचें ना पळय तें. कित्याक तांकां स्वताचो मोग करूंक नाका भाव भयणीनो. तांकां बिकॉज दे आर डिसीव तांकां सोत नाका. तांकां जाय स्टबर्नसानूच रावलोलें. तांकां जाय आपूण जें करता पळय तें सामकें. तांकां कोणाचें आयकोपाचें नाका. इवन दे डोंट वॉन्ट टू कम अंडर एनी समवन
हो जावं तो शेपड आसूं जावं तो ब्रदर सुद्दां तांकां सांगो तांकां ते आयकोपाचें नाका म्हणून भाव भयणी कित्याक तांकां सोत लिपलोले आसा बट पॉल हांगा तिमोथीक सांगता न्हू प्रीच द वर्ड अँड बी इन्स्टंट इन सीझन आउट ऑफ सीझन रिप्रूव रिब्यूक एक्झॉर्ट विथ ऑल लॉंग सफरींग अँड डॉक्ट्रीन हांगा भाव भयणीनो पॉल तिमोथीक बरयता हांव कोंकणीन वाचता ताचो संदेश परगट कर लोकांक तो मानो वो ना मानो तूं तांच्या कानार घालीत राव खोट्या शिकवणेचेर वाड करून स्वताचो उजवाड घाल खोडी काडून दाखय तांच्या गिन्यानाक उलो मार पूण सगळे सोंशणिकायेन आनी शिकवण दिवच्या मोनान कर सो भाव भयणीनो पळयलें न्हू पॉल सांगता म्हणल्यार आमकां बरयता देवाचें उतर सांगता तूं म्हणटा सांग ती आयको ना आयको म्हटल्यार भाव भयणीन आयज आमी पळयता जो आमचो भाव आमकां पॉल जो विन्सन ब्रदर आमी पळयता जे खरे भावार्थी भाव भयणीन इवन जी चर्चीन जे लॉर्ड बाबडी शेंडले आहेत तांकां सांगता पॉल म्हणटा सांग आयको ना आयको आयज भाव भयणीनो आमी कितले सांगतात आयज कित्याक आमी पळयता न्हू गोटाची क्वॉलिटी तांकां आयकोपाक नाका पूण शीप ती आपले एका मेंढऱ्या शेपडाक फॉलो करून चलता पूण पॉल हांगा सांगता सांग ती आयको ना आयको पूण जे करता पळय ते मोगान जावनी तांकां कळपाक की सोत जे तांकां लिपलोले आसा पळय ते भाव भयणीनो ते तांकां कळपाक जाय कित्याक आयज जे तांकां सोत लिपलोले आसा आतां मागीर आमी फुडें पळोवया जॉन चॅप्टर 6 तुमी भाव भयण पळयशी जेन्ना जेजू कापेर्नौमाच्या देवस्थानान आहलोलो तेन्ना तो तांकां शिकवण दितालो आनी थिंगा जायतो भाव भयणीनो लोक आहलोलो कळ्ळें न्हू आनी आतां आमकां कळटलें की हांवें जे तुमकां सांगले जे 2 कॅरेक्टर हांव एट द एंड सांगतलो आनी तुमकां कळटलें कित्याक पळय ते शीप आनी कित्याक पळय ते गोट म्हणून भाव भयणीनो हांगा पळयता जेन्ना जेजू कापेर्नौमाच्या देवस्थानान शिकवण दितालो जायते जेजूच्या फाटल्यान करूंक लोक गेले न्हू भाव भयणीनो जायते सांगताले कित्याक इवन जेजू जेन्ना देव जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारान येयलो भाव भयणीनो तेणें सुद्दां सांगलें सो भाव भयणीनो तेंच काम तेणें डिसायबलांक दिलें आनी तेंच काम आयज भाव भयणीनो आमकां खऱ्या भावार्थ्यांक दिल्लें आसा John chapter 6 verse 61 म्हणटा न्हू many therefore his disciples when they had heard this said this is an hard saying who can hear it when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it he said unto them do this offend you भाव भयणीनो जॉन कोंकणीन वाचता हे आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें तो सांगता ते कठीण लागता कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जाय आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हळें हे मानून घेवंक तुमकां जोड लागता सो भाव भयणीनो पळयलें न्हू जेन्ना जेजून ह्या लोकांक सांगलें जेन्ना जेजू सांगतालो आनी जे जेजूचे म्हणटा मेनी डिसायपल्स ऑफ हिम एंड दे हर्ड दीस सेड दीस इज एन हार्ड सेयिंग हू कॅन हियर इट सो पळयलें न्हू भाव भयणीनो जेन्ना जेजू तांकां सांगतालो तांकां ते हार्ड लागले आयकोपाक कित्याक हार्ड लागले आयकोपाक तांकां बिकॉज तो सोच सांगता म्हणून तो लोकांची पातकां दाखोवन दिता म्हणून जे आयज खरे भावार्थी करता जे चर्चीन भाव भयणीनो तुमी पळयता सांगता चर्चीन खरे सोत देवाचे सोत भाव भयणीनो जे देवान आपल्या आपोस्तला उद्देशी आमकां बरोवन दवरला आनी जे आमकां म्हाका तुका मेवला भाव भयणीनो ते सोत आयज आमी चर्चीन भाव भयणीक परगट करता जावं मोगाच्या भाव भयणीक पळयता आयज ज्यो दुसऱ्यो चर्ची आसा आमी लोकांक सांगता जे तांकां आयकोपाक व्हेरी डिफिकल्ट लागता आनी तांकां ऑफेंड जाता कित्याक जेजू म्हणटा तुमकां ते ऑफेंड जाले काय म्हणटा तुमी ते आयकोन म्हणटा ऑफेंड जाले तुमकां ते दुखले काय म्हणटा कळटा कित्याक भाव भयणीनो तांकां तेंच्या भितर ती स्टबर्नस आसा बिकॉज दे आर डिसीव न्हू सो तांकां ते आयकोपाक व्हेरी डिफिकल्ट लागलें जोड जालें तेंचें काळीज जॉन चॅप्टर 6 verse 64 आनी 5 म्हणटा न्हू बट देर आर सम ऑफ यू दॅट बिलीव नॉट फॉर जीसस न्यू फ्रॉम द बिगिनींग who they were that believed not and who should betray him and he said therefore said I unto you that no man come unto me except it were given unto me आणि पूण तुमच्या मध्ये भावात दोरिनात असली कांय जाणां आसात कोण कोण भावात दोची नासली आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच तांव जाणो आसलो आनी ताणें म्हळें देखूनच हांवें अशें सांगलां बापान हे देणे फावो केल्या बरोबर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना भाव भयणीनो तुमी पळयलें न्हू जशें ब्रदरान जेन्ना प्रिचींग करच्या पयलीं स्टार्टिंगूच ब्रदरान मागणें केलें आपूण तुमकां सांगपाचो तेणें म्हटलेलें न्हू जायते जावन उलोवन गेले बट ते मरण आयज उज्यान आसा आनी जे खरे आतां जेजूच्या बरोबर राज करता आनी भाव भयणी तो फुडें सांगतालो पळय आयकोया म्हणून भाव भयणीनो पळयलें न्हू हांगा जेजू जाणा की खरें कोण पळय ते कित्याक तो म्हणटा तुमच्या मदें भावात धरिना तसलीं कांय जाणां आसात कोण कोण भावात दोची नासली आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते पयलींच हांव जाणालो दॅट मिन्स भाव भयणीनो हांवें तुमकां स्टार्टींग म्हटलेलें जेजून तांकां कित्याक शीप म्हटला ती आपूण तांकां वळखता आनी ती म्हजो ताळो आयकोन म्हजो फाटलाग करता कित्याक जेजून तांकां साल्वार केला दॅट मिन्स
भाव भयणीनो जेजू जाणा कोण आपली आणि कोण आपली न्हू. जेजू जाणा भाव भयणीनो कोण आपणाची भावात धरतली आणि कोण आपणाची भावात धरतली नासली पळय ती भाव भयणीनो. इवन जेजू जाणा कोण आपलो घात घेतो जाल्यार कोण आपलो घात घेवची ना. कित्याक भाव भयणीनो हे देणे वर्स 65 म्हणटा तसो बापान हे देणे फावो केल्या बरोबर कोणूच मजेशी येवंक शकना. दॅट मिन्स भाव भयणीनो हे बापान जो खरो भावार्थी आसा पळय तो शीप जेजूचो तेका पर्सनली मेळोवन दिला आणि जेजूची वळख जेन्ना बाप तांकां दिता त्यांच्या जिवितांचे जेजूचे क्वालिटीज मेळता आणि ते जेजूक ओबे करता भाव भयणीनो. आपल्या मेंढराचो ताळो आयकून तेजो पाटलाव करता आणि मागीर वर्स आमी 66 पळयता फ्रॉम दॅट टायम मेनी ऑफ हिज डिसायपल्स वेंट बॅक अँड वॉक नो मोर विथ हिम. पळयलें न्हू भाव भयणीनो जेन्ना हे त्या लोकांनी आयकलें ती तेज्या बरोबर आनी भोवना जाली म्हणटा गेली म्हणटा. सो भाव भयणीनो आयज ही कंडिशन जावन आसा. तूं सांग तांकां राग येतलो आयकोपाक, तांकां सोत नाका आयकोपाक, तांकां राग येतलो, ती आबूज जातली भितरल्या भितर उलोवचें ना, बेश्टी आयकोंक जाय म्हणून आयकतली आनी बेश्टीच वय वय म्हणटली. कळ्ळें न्हू भाव भयणीनो. बट एक्चुअली तेंच्या जिवितांत ती प्रॅक्टीस करपाक जायची ना भाव भयणीनो. जशें हांवें तुमकां म्हटलेलें न्हू हांव आतां तुमकां एट द एंड लास्ट 2 कॅरेक्टर दाखयतलो म्हणून भाव भयणीनो. सो आतां कळटलो की तो शिपाचो कॅरेक्टर खरो आनी जो गोट आहा पळय तेंचो कॅरेक्टर. कित्याक भाव भयणीनो 8:47 जॉनान कितें म्हणटा, ही दॅट इज ऑफ गॉड हियरeth God's word, ye therefore hear them not, because ye are not of God. So भाव भयणीनो पळयलें न्हू जेजू म्हणटा जी कोण देवाची ती देवाची उतरां आयकून घेतात, तुम्ही देवाची न्हय देखून ती आयकून घेना. सो भाव भयणीनो पळय ही फर्स्ट क्वॉलिटी तुमकां दिश्टी पडटली जी जेजूची मेंढरां आसा, जी जेजूची शीप आसा भाव भयणीनो. जशें काय बरें हांगा भावान दाखयला पळय जेजू चलता आनी एक तेजो मेंढरो आसा आनी तो हांगा गोपान घेता. सो पळयलें न्हू भाव भयणीनो शीप जो खरो भावार्थी जो खरो क्रिस्तांव भाव भयणीनो आसा तो जेजूचो ताळो आयकून फाटलाव करतलो जेजूचो. जे जेजून सांगला पळय ते पाळटलो, ओबे करतलो आनी तेच्या लागीं करपाक जातलें बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट भाव भयणीनो. कित्याक देवान ताका साल्वार केला म्हणून जेजून म्हटल्यार न्हू म्हजी ती म्हाका वळखना आनी हांव तांकां वळखना ती म्हजो पाटलाव करतात. सो ह्यो कॅरेक्टर भाव भयणीनो दिश्टी पडटलो म्हणून हांवें तुमकां म्हणलेलें हांव लास्टाक सांगतलो भाव भयणीनो हें मेन कळपाक जाय की खरी ती भावार्थी आसा, खरो जो मेंढरो आसा जेजूचो तो फकत देवाचो ताळो आयकून तेजो पाटलाव करतलो. आनी ती जेजूची न्हू जो गोट आसा पळय तो म्हणटा न्हू तुमी therefore hear them not because they are not of God. म्हटल्यार भाव भयणीनो कळ्ळें न्हू फकत प्रिटेंड करतली. मागीर आमी फुडें पळोवया. Acts chapter was with them and a great number believed and Lord turned unto the Lord. हे आयकून विदेशी खुशाल जाली आनी सोम्याच्या संदेशाक लागून तांणी ताका वाखाणलो आनी सासणीक जिवी जोडूंक आदी फुडें नेमलोली आसली तितल्यांनी भावाक धुलो. सो भाव भयणीनो पळयलो न्हू हो पळय कॅरेक्टर जी जेजूची मेंढरां आसा पळय ती आयकून जो जेन्ना खरो भावार्थी जी देवाचो गॉस्पल सांगता देवाचें उतर प्रीच करता चर्चीन आयकतलो पाळटलो आनी त्या प्रमाणे चलतलो. कित्याक भाव भयणीनो हो जो जेजूचो खरो मेंढरो भाव भयणीनो ही ती जेजूची खरी मेंढरां जी देवाक ओबे करतली आनी तेंच्या लागीं ओबे करूंक जातले. मागीर आमी फुडें पळयता when the Gentiles heard this they were glad and glorified the word of the Lord and as many were ordained to eternal life they believed. पळयलें न्हू भाव भयणीनो तेंच्यांनी बिलीव केलें जेन्ना देवाचें उतर तेंच्यांनी आयकलें तेंच्यांनी बिलीव केलें म्हणटा. कित्याक तांकां पयलूच ओर्डेन केल्ली म्हटल्यार तांकां विचून काडलेली भाव भयणीनो देवान विचून काडलेली. न्हू कोणें पास्टरान तांकां सेव करूं ना, न्हू कोणें ब्रदरीन, न्हू कोणें सिस्टरीन, न्हू कोणें प्रॉफेटान, देवान तांकां सासणीक जीव दिला भाव भयणीनो. मागीर आमी फुडें पळोवया. Acts chapter 17:11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. So पहिले ना भाव भयणीनो ह्या गांवचो जुदेव लोक थेसालोनिकेच्या जुदेवा परस अदीक उक्त्या मनाचो आसलो. तांणी संदेश व्हडे उत्सुकतायेन आयकलो तो खरो जाल्यार पळोवंक दर दिसा पवित्र पुस्तक बारकायेन तपासताली. सो पळय भाव भयणीनो जेन्ना तेंच्यांनी आयकलें पॉल कितें सांगता पळय तें सो भाव भयणी थिंगा म्हणटा तेंच्यांनी तपासलें म्हणटा भाव भयणीनो ते चॅक करताले भाव भयणीनो की देवाचें उतर खरेंच हो कोण सांगता पळय तो खरेंच काय हो फोटींग काय कित्याक तेंच्या भितर होली स्पिरीट आहा भाव भयणीनो तांकां गायडन्स मेळटाले. सो ती तपासताली भाव भयणीनो. सो हो कॅरेक्टर तेंच्या भितर जो जेजूची मेंढरां आहा पळय हो तेंच्या भितर दिसतलो ना बेश्टेच आयकलें आनी हातीन धरून बसलें ना. जेजूची मेंढरां तपासतली कित्याक तेंच्या भितर पवित्र आत्मा देवान तांकां साल्वार केला भाव भयणीनो. ती पळयतली की हो सांगता तो खरेंच देवा उरी म्हणल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान सांगता हो आपल्या घोंड्यांनी जो डिसीव जालोला तो सांगता ते कांयचे काय सांगता पळय ते तांकां ती चॅक करताली म्हणटा भाव भयणीनो. मागीर फुडें आतां फुडें पळोवया आमी.
Acts chapter 17 verse 5. But these Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lived followers of the baser sort, and gathered a company to sell all the city on uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out of the people. So बाबूंनो बोल. पूण जुदेव निडुकायन बोलले, रस्त्या वेळेला कांय नश्टा मनशांक तांणी एकठांय केले आनी एक चुम्मो तयार करून आख्ख्या नगरान उचांबळा शिपडायली. पावलूक आनी सिलासाक सोडून उपरांत तांकां लोकां फुडें उबे करून मोंट्या जेसनाच्या घरा गेले. सो बाबून पळय गोटाची क्वॉलिटी कितें आसतली पळय ती तुमकां सांगलें न्हू तेंचो कॅरेक्टर ओबे करूंक जावचें ना तेंच्या लागीं. आनी कॅरेक्टर सांगलो पळय ताका राग येतलो. डॅट मिन्स जे जो खरो भावार्थी जे सॉस सांगतलो आयज चर्चीन जे तांकां सॉस सांगता तांकां आयकूंक नाका, तेंचे कान खणटा. कित्याक तांकां स्वताचो मोग करूंक नाका. तांकां राग येतलो की तूं आपणाक सांगपी कोण. थोडी जाल्यार उलोवची नात, थोडी बेश्टी प्रिटेंड करतली, थोडी बेश्टी दाखयतली, थोडी बेश्टी एक्टींग करतली. सो हो तांकां भाव भयणीनो हांगा म्हणटा तांकां एनवी म्हणल्यार तेंचे भितर राग येयलो. पयलो न्हू भाव भयणीनो, दे जस्ट प्रिटेंड की वी आर चायल्ड ऑफ गॉड, आमी क्रिस्तांव. बट एक्चुअली तेंचो कॅरेक्टर पळय को दिश्टी पडटा पळय तो जे घोट आहा पळय ते रंगबिरंगी कलरांचे घोट. सो बाबून हो तेंचो कलर दिश्टी पडटा पळय तांकां राग येतलो. आनी ते जाता जाल्यार ते बाबून दुसऱ्यांकूय उकसयतले तुज्या अगेन्स्ट येवपाक. मागीर तूं तेंचो एनिमी, कित्याक तूं सो सांगता म्हणून मागीर तूं आनी हांव तेंचो एनिमी जाता. मागीर फुडें पळोवया आमी, करेक्ट. फुडें आमी पळोवया कितें सांगता पळय तें. But when divers were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of Tyrannus. पूण तातूंतली थोडी आपल्या वाद्याची जावन भावार धरूंक कबूल नासली, पूण सोबीमाजार हे नवे वाटे विशीं वायट उलोवंक लागली. ह्या पासत पावलून तांकां सांडली आनी आपल्या शिसांक तांच्या मदले कुशीन काडले आनी तांकां घेवन एकल्या तिरानुसाचे शाळेन तो दिसपट्टी वाड विवाद करतालो. सो भाव भयणीनो पळय ते म्हणटा हाडन जाले म्हटल्यार ची तेंचे कांयच कितले धारून जाले पळय भाव भयणीनो. एक्चुअली देवाचे उतर जिवे म्हणटा न्हू, हिब्रू 4:12 देवाचे म्हणटा जिवे आनी बोलीश म्हणटा, दोनूय बाजूनी पाद्री तोरवाद. बट भावनाची तेंचे कांयच म्हणटा ती हाडन जाली म्हटल्यार तेंचे कांयच घोट जाले आनी तांकां बिलीव करूंक नाका जाले. म्हटल्यार भावनाची तांकां स्वताचो मोग नाकाच. ते म्हणटा की आपूण स्वतान चलता, बट एक्चुअली पळय तांकां स्वताचो मोग करूंक नाका. ही ती घोटाची क्वॉलिटी भाव भयणीनो. मागीर फुडें पळयता की ते स्पीक एविल ऑफ दॅट आनी मागीर मल्टिट्यूड. मागीर आमी एक्ट चॅप्टर 24:25 पळयता भाव भयणीनो. And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. And has he reason of righteousness, temperance, and judgment to come? Felix trembled and answered, "Go thy way, for this time, when I have a convenient season, I will call for thee." So, भाव भयणीनो, हांगा पळयता न्हू 24:25 थोड्या दिसा उपरांत फेलिक्स आपले बायले द्रुसिलाच्या सांगाता आयलो. ती एक जुदेव बायल आसली. ताणें पावलूक आपोवंक लायलो आनी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्था विशीं पावलूक उलयलो ते ताणें आयकलें. पूण प्रमाणीत जिविताची चाल, आपदोमावणी आनी येवची आसा ती जोडटी हाचे विशीं पावलू सांगतालो ते आयकून फेलिक्स भियेलो. ताणें म्हळें, बरें सद्याक पुरो, तुज्यान वचूं येता, म्हाका बरें दिसता तेन्ना हांव तुका न्हयान आपोवंक धाडटलो. पळय भाव भयणीनो आनी एक क्वॉलिटी म्हटल्यार पयलें न्हू, जेन्ना पावलून तांकां सांगलें, वर्स 25 म्हणटा पळय तो, as he reason of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled and answered, "Go thy way for this time." म्हटल्यार पयलें न्हू भाव भयणीनो तांकां सोत आयकोंक नाका जालें. म्हटल्यार हूंय ना हूंय तेंच्या काळजाक लागले, बिकॉज दे आर डुईंग दोज थिंग्स. कळ्ळें न्हू भाव भयणीनो. पळय आमी म्हणत कितली आयज कितलो पळयता लोक चर्चीन, दे जस्ट प्रिटेंड करता, बट एक्चुअली आजून पर्यंत तांकां खरो क्रायस्ट मेळोंकूच ना, कित्याक बाबान तांकां पुताची इंटिमेट करून दिवंक ना. सो ही जस्ट प्रिटेंड करता. कित्याक हांगा पळय पॉलान तांकां डायरेक्टली सांगलें रिजन ऑफ रायचियसनेस, टेम्परन्स एंड जजमेंट टू कम. सो ती म्हणटा दोगांय भियेली. आजचीच भाव भयणीनो तांकां आयकोपाक नाका जालें, ती भियेली. दॅट मिन्स जी ती लायफ जियेता पळय, दे आर प्रॅक्टिसींग दॅट सिनफूल लायफ एंड दे डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. आपल्या कुशीन ती करता भाव भयणी, तांकां ते आतां सोडपाचें नाका म्हणून ती भियेली म्हणटा. आनी आतां पॉलाक तो सांगता, तूं म्हणटा चल, तुका आपणाक दिसता जाल्यार आपूण तुका मागीर फुडें आपयतलो. सो भाव भयणी आमी फुडें पळोवया एक्ट चॅप्टर 28. And some believed the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed. After that, Paul had spoken one word, well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto others. So पहिले ना बाबा भयणीनो, तो सांगतालो ते थोड्यांनी मानून घेतले, पूण हेरांनी मानून घेतले ना. तांच्या मध्ये एक मत जावंक ना. देखून ती भायर सोदताना पावलून तांकां निमाणें उतर सांगलें. आयझायास प्रवाद्या वरवीं
पळयतात म्हणजे तुमच्या पुर्वजांन सांगले ती उतरां ही कशीच सारकी. सो पयले न्हू भाव भयणीनो, जेन्ना पॉल उलयलो ते म्हणटा साम बिलीव द थिंग्स अँड साम बिलीव नॉट. जे पॉल उलयलो पळय तो कित्याक वेन दे अग्रीड नॉट अमंग देमसेल्फ दे डिपार्टेड. म्हणल्यार पळय न्हू भाव भयणीनो, तुमकां सांगलेलें गोट तेंच्या मध्ये युनिटी ना. हांगासर उडी मारतली थिंगासर उडी मारतली. सो तेंच्या मध्ये युनिटी ना, तेंच्या मध्ये एकमत जावंक ना आनी ती बिलीव करूंक ना. जे पॉल सांगतालो पळय, जे पॉल देवाचे खरे उतर भाव भयणीनो, गॉस्पल ऑफ जिजस क्रायस्ट जे सांगतालो पळय, आपले मोदीचे उलोवंक ना, आपल्या तोंडातले ते उलोवंक ना भाव भयणीनो. जे देवान तेका सांगला, जे देवान भाव भयणीनो तेका कोयत केला, तोच त्या लोकांक सांगतालो आनी आयज खरो भावार्थी भाव भयणीनो चर्चीन आमकां सांगता. सो ती म्हणटा अग्री जावंक ना अँड दे डिपार्टेड. सो पयले न्हू भाव भयणीनो, ती म्हणटा सोडून गेली. आज हो कॅरेक्टर गोठाचो दिश्टी पडटा भाव भयणीनो. चर्चीन आसतलो, व्हडले व्हडले उलयतलो, बट भाव भयणीनो ते कडेन पाळपाक जावचें ना, बिकॉज तो जेजूचो खरो मेंढरो न्हू भाव भयणीनो. जेजूचो खरो मेंढरो न्हू, विचून काडलेलो न्हू भाव भयणीनो. तेका लागून आमी पळोवया थेसलोनिकाराक पॉल म्हणटा न्हू, 2 Thessalonians chapter 2 verse 11-12. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth. ब्रदरान काय बरं मार्क केला पळय, believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. देखून देवाच्या निर्माणान फोटीचे बोट तांचेर देंवता आनी अशें ती फोट मारून घेवंक पावता. हे परी जाणी स्वत मारून घेतले ना, पण खोटेपणाची सेवा करून विचून काडले, ती सगळी खासीच्या फॉर्मुलाक सापडली. पयले ना भाव भयणीनो, तेंकां स्वताचो मोग करूंक नाका जालो. म्हणून देव म्हणटा न्हू, फॉर दीस कॉज गॉड शॅल सेंड देम स्ट्रॉंग डिल्युजन. कित्याक भाव भयणीनो, तेंकां स्वताचो मोग, हांगा काय बरें भावान पळय एका मनशाक दाखयला आनी तेणें ब्लॅक तेच्या दोळ्यार कपडो बांदलेलो आसा. सो भाव पयले न्हू, देवान तेंकां स्ट्रॉंग डिल्युजन धाडलें. कित्याक देव भाव भयणीनो आयज आपयता आमकां रिपेंट जावपाक. काय बरें भावान म्हटलें न्हू, देव रावता आमकां, दॅट टुडे दॅट वी शूड कम टू गॉड रिपेंट. देव रावता भाव भयणीनो, बट हे गोड जे आहा पळय तेंकां नाका आयकोपाक, तेंकां स्वत नाका. म्हणून देव म्हणटा तेंकां ते डिल्युजन धाडलें. तेंकां फोट आहा पळय ते सद्दां दिश्टी पडटले. तूं भाव भयणीनो 1000 फावटी सांग तेका, लाख फावटी सांग, नो मॅटर यू टेल देम मिलियन्स अँड बिलियन्स टायम्स द ट्रूथ, द वर्ड ऑफ गॉड, बट दे वील नॉट इवन बिलीव. कित्याक देवान तेंची भाव भयणीनो तशी मोत ती केलेली आसा. वर्स 12 म्हणटा न्हू, दॅट दे ऑल मायट बी डॅम्ड हू बिलीव नॉट. म्हणल्यार भाव भयणीनो तेंचो तो नाश जावपाचो आसा, म्हणून बिलीव नॉट द ट्रूथ. पयले न्हू भाव भयणीनो, नॉट द ट्रूथ भाव भयणीनो, हे देवाचे उतर जे तेंकां आयकोपाक नाका. म्हण आयज एकदां आमकां तुमकां दिसता आसतलें न्हू, अरे आमी कितें सांगता आयकोना. कित्याक आयकोनाका जायत, कित्याक तो कोन्ना जायत काय, जावं मेल ऑर फिमेल. कित्याक भाव भयणीनो तेंकां नाका, दे डोंट वॉन्ट टू लीव दॅट सिनफूल लायफ भाव भयणीनो. दे वॉन्ट टू लीव इन दॅट सिनफूल लायफ ओन्ली. तेंकां अनरायचियसनेस हांगा बरयला तशें तेजोच मोग करपाक जाय. मागीर फुडें पळयता and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by at his will. So भाव भयणीनो पळयलें न्हू, हे कित्याक करता भाव भयणीनो, एकूच रिजन जावन आसा. कित्याक संविधानान तेंकां वील करूंक दवरला, आपली वील करपाक भाव भयणीनो. देंवचारान आपली वील करूंक तेंकां दवरला त्या डिसेप्शनान. तेंकां दिसतलें की ती कोत्ता ती खरेंच म्हणून, पण भाव भयणीनो एक्चुअली ती संविधानाच्या बांदपाक जाय. हांगा म्हणटा न्हू स्नेअर ऑफ द डेविल, म्हणल्यार देवान तेंकां कॅप्टिवान दवरला. हांगा भावान काय बरें दाखयला पळय, भाव भयणीनो तेंकां ते कॅप्टिवान ते सोडूंक जाय भाव भयणीनो. कळ्ळें न्हू, ते डिसेप्शन भाव भयणीनो. म्हाका तुका दिसतलें की आमी कोत्ता पळय जें कितें उलयता, आमी जें कितें करता तें खरेंच, पूण भाव भयणीनो हांवें तुमकां स्टार्टींग म्हटलेलें न्हू, स्टार्टींग द थिंग्स वीच आय टोल्ड यू. आपली मेंढरां म्हणटा जेजू आपण वळखता, म्हजो ताळो आयकता आनी आपूण म्हणटा तेंकां वळखता. सो भाव भयणीनो खऱ्या भावार्थ्याक न्हू डिसर्निंग आसतलें भाव भयणीनो. खऱ्या भावार्थ्याक कळटलें कोण सॉस सांगता, कोण फोट सांगता, कोण सॉत उलयता, कोण फोट उलयता भाव भयणीनो. कोण देवाचें कशें सांगता, कितें सांगता, तेका सगळें कळटलें. कित्याक म्हणटा जॉन 10:14 म्हणटा पळय, आय एम द गूड शेपर्ड अँड नो माय शीप अँड आय एम नोन ऑफ मायन. म्हणटा कोंकणीन, हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका, हांव बरो गवडी तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. सो भाव भयणीनो पयलें न्हू जेजू म्हणटा आय एम द गूड शेपर्ड. सो भाव भयणीनो पयलो न्हू, हो जावन आसा खरो शेपर्ड. आनी भाव भयणीनो हो आसा जावन तो खरो भावार्थी, जो आपल्या भाव भयणीक नीट देवाच्या मार्गार चलपाक आदार दितलो. कित्याक भाव भयणीनो खरो जो शीप आसा पळय, जी खरी जेजूची मेंढरां आसा भाव भयणीनो, ती
देवान तांकां साल्वेशन दिला आणि ती आपल्या मेंढराचो म्हणल्यार देवाचें उतर आयकून ती देवाचें उतर पाळटली आणि दुसऱ्यांक सांगतली, सोत भाव भयणीनो परगट करतली, कॉम्प्रोमायज करचे ना. एंड दे वील नॉट सी ग्लोरी ऑफ मॅन ऑर टू प्लीज मनशांक प्लीज करपाक न्हू, कित्याक ती आपल्या मेंढराचो ताळो आयकता भाव भयणीनो आनी ती शेपर्ड जो आसा गोंय तेजो ताळो आयकून ती तेच्या फाटल्यान चलता आनी जेजू आपल्याक वळखता म्हणटा न्हू. सो वर्स आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 10:26. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. पूण तुमी भावात धरिनात, कित्याक म्हज्या मेंढरांतली न्हय, म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो फाटल्यान करता. सो भाव भयणीनो पळयलें न्हू, आयज एक काय बरें जेजून काय बरें भाव भयणीनो एंडींग पार्ट. बट ये बिलीव नॉट बिकॉज ये आर नॉट ऑफ माय शीप. सो भाव भयणीनो पळयलें न्हू, कितले सांग तांकां कळचें ना, कित्याक भाव भयणीनो द्या ती जेजूची मेंढरां न्हू, काय बरें पळय, जेजूची मेंढरां जेजूचो पाटलाव करता. हो जो खरो भाव तो जेजूचो पाटलाव करतलो, जेजू सांगला पळय ते भाशेन भाव भयणीनो जी जेजूची खरी मेंढरां आसा ते भशेन आमी जियेतली देवा भशेन, देवा पासत जियेतली भाव भयणीनो. जेजून सांगला ते आमी करतली, ओबिडियन्स आमच्या जिवितांत आसतली. आनी तुमकां म्हणटा लास्ट कॅरेक्टरा सांगतलो, हो कॅरेक्टर भाव भयणीनो दिश्टी पडटलो. जेजूची आमी आज्ञा पाळटली. जेजू म्हणटा न्हू, म्हजो मोग कित्याक म्हजी आज्ञा पाळा. सो भाव भयणीनो ही शीप पळय काय बरी, आपल्या मेंढराचो ती ताळो आयकता. आपल्या जो गोंय आसा पळय शीप, तेजो ताळो आयकून वयता पळय शीप तेच्या फाटल्यान, कित्याक ती ताका वळखता. आनी जेजू तांकां व्हरता पळय भाव भयणीनो काय बरो. आनी हे जे गोट आहा पळय ते आयकना, कित्याक ते जेजूचे न्हू. हे ते सो कॉल्ड बिलिवर जे फकत प्रिटेंड करता आनी तांकांच खबर ना की वेदर तांकांच खबर ना की तेंचे फुडलें जिवीत कितें पळय तें भाव भयणीनो. सो काय बरो देव आमचो आयज भाव भयणीनो आमकां जोड एकल्याक देव आपयता. गॉड मर्सीफूल, गॉड इज फूल ग्रेशियस. कित्याक भाव भयणीनो देवान म्हणटा न्हू जॉन 3:16 संवसाराचो इतलो मोग केलो की देवान म्हणटा आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. सो भाव भयणीनो इफ आमी जर निया करीत न्हू, खरेंच भाव भयणीनो आमी कांयच डिजर्व करिना. बट देवान आमचो भाव भयणीनो इतलो व्हड मोग केलो, चित भाव भयणीनो आमच्या असल्या पातक्याचो पवित देवान मोग केलो भाव भयणीनो. आमी खरेंच भाव भयणीनो देवा मुखार गुन्यांवकारी, घाण घुट्टान मारता पळय तसले आमी मनीस भाव भयणीनो. पूण देवान आमचो इतलो मोग केलो. चित नुवाच्या टायमार देवान कितलो पासियेंस काडून सोंसतालो भाव भयणीनो. आनी बाबडो नुहा सांगतालो की तेजी कितली फकाणां केली आसतली. आनी देवान 120 years पासियेंस काडला आनी देव आजुनूय करता भाव भयणीनो. पासियेंस काडटा बाबडो की लोकांनी जिवीत बदलूंक जाय. बट वी आर नॉट रेडी टू रिपेंट. एंड इवन भाव भयणीनो देव कितलो म्हणून पासियेंस काडटलो. बट देवाचो लिमिटेड टायम आसा. जसो टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन म्हणटा, आमी भाव भयणीनो देवा कडेन आदार मागया. देवान आमी देवा कडेन आदार मागया, गॉड प्लीज ब्रेक अस. कित्याक भाव भयणीनो इट इज द ओनली वर्क ऑफ गॉड टू ब्रेक अस स्पिरिच्युअली इनसायड, टू मोल्ड करून ब्रेक करून सामको मोडून काबार करपाक आमकां आनी आमकां दाखोवन दिवपाक की देवा मुखार जो आमी जो व्हड गुन्यांव केला पळय तो कितलो व्हडलो जावन आसा पळय भाव भयणीनो, हो देवानूच म्हाका तुका दाखोवन दिवपाक जाता. असो आमी देवा कडेन मागया भाव भयणीनो की देवान आमची कापणूक करूं म्हणून. आनी जे आयज आमी उतर आयकला भाव भयणीनो ते आमी सिरियसली घेवन मागया देवा कडेन की देवान आमकां आदार दिवन पाळपाक भाव भयणीनो. थँक्यू सो मच. प्रेज गॉड. सो आमी मागणे करून काबार करूया.